सुरुवाती गायन गाऊया. ए सोळा जेरुजाल्या पान 8 A16 पेज 8. Bağlar bağlarır वाटू चलूया देवा दर्शन घेऊन जेरुजाल्या पावलार पाव मारून वाटू चलूया देवा दर्शन घेऊन जेरुजाल्या जेरुजालेशार देवा वसीचे ताकाचा विदुई मिळू गोस्वाचे पावलार पावलार वाटू चलूया देवा दर्शन घेऊन जेरुजाल्या पावलार पावलार वाटू चलूया देवा दर्शन घेऊन जेरुजाल्या. सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं. तुकांशीच कृपा दिवं. ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानात आमी मागता सोपून गेले नातालिया अल्मेदा देवान आपणास अशें आपूण गेल्याक एक वर्स पडटा कसलें तिचें पातक उरलां जाल्यार देवान तें धुवन काडूं सर्गीच्या राजपावसाक मागुया. तशें मागूंक लायला आपलो जल्माचो दीस समरपता क्लिफ रॉड्रिगीस देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. तशें मागूंक लायला आपलो लग्नाचो दीस समरपता वेडिंग एनिवर्सरी सोकर आनीक आल्डा रॉड्रिगीस पेद्रू आनीक ऑल्गा रॉड्रिगीस आग्नेलो आनीक क्रेसिडा कुतिनो ते गोंय आपली लग्नाची वरस समरपतात वेडिंग एनिवर्सरी तांचे पासत आमी मागुया तेव्हा तांचेर आशिर्वाद घालूंक बरे भलायकी तांकां फाव करूंक सगल्या वायटा विघ्नांतली राखून सांबाळूंक. दुर्गावाडी वाड्यांत रावतल्या कुटुंबा पासत आमी मागता जेराल फेर्नांदीस मारिया बोतेलो मेरी फेर्नांदीस विक्टोरिया बोतेलो क्रिस्तोत फेर्नांदीस फॅड्रिक फेर्नांदीस जेस्मन फेर्नांदीस लेबन वास नेल्सन वास आनीक एना मारिया गोसाल्वीस. आयज साबिलमाची भेट ह्या कुटुंबांत जाता केरात निशा कोशेसो व्हडले बाट्टू आगुस्तो काब्राल कार्दोस वाडो आगुस्तीन लिमा आनीक मुलातीन बेर्नादीन वेलो सायबिमाची भेट ह्या कुटुंबांत जाता तेन्ना सायबिमाचे विनवणे ह्या कुटुंबांत शांती कुशालकाय बरेपण फावो जावंक मागुया. तळोच वेडुकीचो रावून हात जोडून दोळे दामून मागुया. ही सगळीं त्या सवा दुनिया देवा कडेन ह्या आल्तारी वेदी भोंवतणी वेदीत दवरुया. तेच परी आमच्यो गरजो दुनिया देवा कडेन मागुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावीन आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकूट तुमची सवय आसूं आणि तुमच्या आत्म्यात सवय आसूं. भावा भयणानो ही पवित्र रितीन आमी फावो ते परी वांट घेवचे खातीर आमच्या पातकांची ओळख घेवन देवाचें बक्षणे मागुया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव चालून सांगता मोनान चिंतून तणान चालून वायट नडण बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. म्हजो अपराध म्हजो अपराध ह्या पासत सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून माग. सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससण्याच्या जिविताक पावूंक. आमेन. सोम्या काकूत को सोम्या काकूत को क्रिसा काकूत को काकूत को काकूत को
प्रार्थुया. बापा, तुजेरूच आसा सगलो आमचो विस्वास. तुजेर तुजें कुटुंब राख आनी सांबाळ आनी तुज्या गोपांत आमकां बागून दवर. हें आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता वरवीं. तो करो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत जी आतां राजवट चलयता सस्नांच्या सस्नांक. आमेन. राजांच्या पयल्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी सियोना तावन मुणगे दाविदाच्या शारांसून आकपेट हाडूंक सालोमोवान इस्रायलाच्या जाणट्यांक, कुलांच्या फुडाऱ्यांक आनी इस्रायलीत गोराब्यांच्या वडिलांक आपणा भोंवती जेरुजाल्या एकठांय केले. एतानी म्हयन्यांत हो म्हयनो म्हणल्यार वर्साचो 7वो पोरबे समोय सोगली इस्रायलाची पोरजां सालोमाव राजा भोंवतणी एकठवली. इस्रायलाचे सोगले जाणटे पावतोच यादनिकांनी आकपेट खांदार मारली आनी ती जोमातीच्या तोंबू सयत आनी तोंबूंत आशिल्ल्या सोगल्या पवित्र आयदनां बराबर वेली. यादनिकांनी आनी लेवितांनी ती उबारून हाडली. आकपेटीच्या फुडें सालोमाव राजान आनी ताचे सांगाती आसलोले इस्रायले पोरजेन मेजून लेकून नजो तितल्या शेळयांचो आनी बैलांचो योन केलो. यादनिकांनी ती आकपेट देव मंदिराच्या मालोयांत मुणगे भोव पवित्र स्थानार केरोब्यांच्या पाकोट्यां खाल हाडून दवरली. आकपेट दवरलोली थंय केरोबींनी आपले पाकोटे सोडलोले आनी ते आकपेटेक आनी तिच्या खांब्यांक आसरो दिताले. ते आकपेटेंत आशिल्ल्यो फकत 2 फातरी. इजिप्त देशांतली इस्रायल पोरजां भायर सोडली तेन्ना सोरेस्परान तिचे कोडे कोरार केलो. त्या कोरेराचो फातरी त्यो. होरेबाक मोइजेसान त्यो आकपेटेन दवरलोल्यो. यादनीक पवित्र स्थानांतले भायर सोदतोच सोरेस्पराचें मंदीर एका कुपान बोल्लोलें. ह्या पासत धर्मीक सेवा करूंक यादनीक थंय रावूंक जायना जालें. सोरेस्पराच्या वैभवान सोरेस्पराचें मंदीर बोल्लें. तेन्ना सालोमावान म्हणलें, एका काळ्या किटकुपांत आपूण रावतलो म्हूण सोरेस्परान सांगलोलें. पूण हांवें तुका रावूंक एक मंदीर बांदलें. तुवें थंय तिकाण करूंक सोदां सोरवोदां. सोरेस्पराचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो, तुज्या विसोवाच्या जाग्यार चोडून वच सोरेस्परा. सोगली म्हणुया, तुज्या विसोवाच्या जाग्यार चोडून वच सोरेस्परा. एफ्रातांत आकपेट आसा म्हूण आमी आयकलें. यारिमाच्या मैदानार ती आमकां मेळ्ळी. तो तिकाण करता थंय आमी वचुया. ताच्या पांयांचे मोनोये मुखार सोरपोटुया. जबाब, तुज्या विसोवाच्या जाग्यार चोडून वच सोरेस्परा. तुजे पोदवेचे आकपेट सोयत सोरेस्परा. तुज्या विसोवाच्या जाग्यार चोडून वच. तुजे यादनीक प्रमाणीकपणान चलूं. तुजे भोक्त आनंदान उलासूं. तुज्या सेवकाक दाविदाच्या मोगा खातीर तुज्या माकलोल्याक भायर घालूं नाका. जबाब, तुज्या विसोवाच्या जाग्यार चोडून वच सोरेस्परा. उद्गार. Soy sorvisora, soy sorvisora, soy sorvisora, soy sorvisora.
जेजू स्वर्गा राजाचें शुभ वर्तमान पोरगोट्टालो आनी लोकां मोदें सगल्या जिन्साचो पिडा रोग बरो करतालो. Soy sorvisvara, soy sorvisvara, soy sorvisvara, soy sorvisvara. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आणि तुमच्या आत्म्या सव्या मार्कू पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. पोल तोड मारून जेजू आनी ताचे शीस जेनेजारेताक पावले. थंय ताणें होडे लायले आनी जेजू होड्यांतलो भायर सरना फुडें लोकांन रोकडोच ताका वळखलो आनी आख्ख्या प्रांतान हांगा थंय वचून तो खंय आसा तें आयकून थंय वायटाकारांक आंतरुणा सयत हाडूंक लागली. आनी तो वेता थंयसर जावं ग्रामांनी जावं नोगरांनी वो शेतां मळ्यांनी वायटाकारांक मैदानार दवरतालीं आनी ताच्या आंगोस्त्राचे देगेक पूण हात लावंक दी म्हूण ताचे लागीं मागतालीं आनी हात लायतालीं तितलीं बरीं जातालीं. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाखाणली तुका क्रिस्त. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आयच्या दोनूय वाचपांतल्यान आमकां एक संदेश मेळटा तो म्हटल्यार देव आमच्या सांगाता आसा, देव आमचे बरोबर रावता आनी देव आमकां दर एकल्याक सांडिना. पयल्याय वाचपान आमकां खेरीत भाशेन आग पेटीचेर हें खेरीत आमकां दोळ्या मुखार दवरलां आनी दाखयता देवाचें आसणें सांगाता आसा. आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू आसा, जेजू सांगाता आसा आनी खेरीत भाशेन पिडेस्तांक बोडलीकारांक आसलोल्यांक सगल्यांक पेकोवणी दिता. भयणी भावांनो, आमचे बरोबर देव आसा, आमच्या सांगाता देव आसा. गरज आसा आमी देवाक लागीं रावंक, गरज आसा आमी देवा सरशीं आसूं, गरज आसा आमी देवा सर भोंवतणी रावंक. जेन्ना देवासून आमी पयस रावतल्या तेन्ना आमी देव कृपेन वाडूंक पावचे ना. आनी ह्याच पासत आयची दोनूय वाचपां आमकां उगडास कोत्ता देव आसा. मनशाक गरज की देवा सरशीं येवंक, देवा कडल्यान पेकोवणी अणभवंक, देवा कडल्यान खेरीत भाशेन साबार बेसांवां घेवंक. आयच्या वाचू वर्तमानान साबार लोक जेजू सरशीं येता आनी ताच्या आंगोस्त्राक तरी हात लावंक आशेता. हेंच कितें दाखयता लोक कशे भाशेन जेजूक आशेतालो. आमच्या जिवितान आमी नदर मारून पळोवया. आयज आमी कोणाक आशेता? आमच्या जिवितान आमकां कसली आशा? वेगवेगळी आशा आमकां गरजेच्यो, पूण एक व्हडांतली व्हड आशा आनी ताचे वरवीं आमच्यान जायना तें म्हटल्यार जेजू क्रिस्त. ताकाच चिटकून रावंक, ताका आमच्या जिविताचो मास करूंक आनी ताचे भोंवती रावंक, ताच्या सांगाता रावंक. ह्या मिसा भेटेंतल्यान आमकां देवाची कृपा मोजत मागून घेवया. बेठोनेक आमी गायन गावया C23 माल वर्धनाचो पान 30 आनी 8 C28 पेज 38. Che l'ole pico si va ora, daltawa paja disa, amcha tata dosi druba, amcha tata dosi druba, elo scucha cora, daltawa paja disa. आमची कारचीं चोऱ्या रुपा, आमची कारचीं चोऱ्या रुपा, वच माल दोर्या
vai soda tuca verde, orbilo le tuce rosne. मोशा भाव भयणानो हे मोशे आनी तुमचें बलिदान देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मानांत आनी मोहिमेन आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्वर मानून घेवन मोगाळ बापा, आमच्या रुसणारा हो उंडो आनी दाकांसरो बदलून जेजूचें मांस आनी रगत करून आमकां दी. हे परी आमचे असोक्त कुडीच्या प्रस्नांक तुवें दिलाय तें जेवण आमच्या आत्म्याकूय सासणाच्या जिविताचें प्रोत्सन जावन हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सभे आसूं. आणि तुमच्या आत्म्या सभे आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्वरा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वयर अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासणांच्या देवा, सोरकाली आनी सोरताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्याच फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समरमता, जिव्या बावाडटान ताचें पुनर्जिवंतपण परगट्टा, तीर बरमाशान ताचें मोहिमेवंत येण्याक अंतरेकता. देखून आतां देवदूता आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायत हांव. Povit, 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 salvarazo sorvesor Deus, sorgani samsar vogliat ducea voi vovan, Hosanna Tato subagi, Hosanna, 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 Usorgi. बाप्पा, करस न्हू पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोस्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही मोशी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली, तुका दोवान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत, पातकांचें बक्षण मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. वावडताचो गूट परगटुया. Sumiami odo kata ani egalcitle pieda vidle mami tu poro deso tu ce moron korkota. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या मासुमेस्तांक
पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लिओ आमच्या बाकीन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा, सिमा आमच्या आदारी गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. सर्वेस्परा तुझे चाकोरनी नातालियाची काकलूत कर. तिका ह्या संवसारांतली तुवें आपोवन व्हेली. जशी पवित्र नाना वरवीं जेजू बरोबर ती मेली तशीच ताचे बरोबर ती पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवनपणाचो बरोबर सुद्दां मेले ती आमच्या बाबा भयणाची काकलूत कर. तांकां तुज्या शागोतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पळसळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाची माय सांगाती पाग्यों जुझे तिचो पोती, पाग्यों दोर्म दुतां, पाग्यों जुझे वाज, São Miguel, São Francisco Xavier. आनी सोर काळी तुका मानुल्या ते सगल्या संतां भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाताक तुजी महिमा गावूंक आमकां फाव कर. जो क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान सर्वपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमेन. आमच्या सर्वंडारान शिकवलेले ते मनान धरून आमी ते प्रार्थना म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटक रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां थाळ्यान पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत संवस्थाय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्यांक आमी बरवशान रेखता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवड दी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेचेर बावार्थाची दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जशी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनांक. आमेन. सोमयाची शांती सदांकाळ तुमचे सभे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सभे आसूं. एकामेकाक मोगान जेजू क्रिस्ताची शांती वांटुया. देवाचे शेडे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे शेडे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे शेडे संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या शेवणाक पयल्यान ती सुभागी. सोमया तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावो ना पूण एक उतर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्यांक भलायकी मेळटली. कोमयाच्या वेळार आमी गायन गावया D40 सर्गी उडो जेजून दिलो पान 60 आनी 9 D40 पेज 69. सर्गी उडो जेजून दिलो आमकां वचो फावो नासलो. आमचो जेजू जेवो
제수 외기투에 어트모투가 기부그라우다 아감대와 아난디로 우리 고타에 어디도록 소르기 울러 제수 기로 얻으며 고타에 어디도록 예예 제수 위기두에 어디모두가 기부그라우다 예예 제수 위기두에 어디모두가 기부그라우다. प्रार्थूया. आनीक एक पावट हात सोडून दुनिया देवाक अर्घान दिन वास दिवया सगळे बरेपणा खातीर. आमची पयण नातालिया ही वर्सां तिणें आमच्या सांगाता सारली आनी बरे गूण आमच्या बरोबर तिणें आमकां शिकयले. ते बरे गूण आमी शिकुया. तेच परीन देवाक अर्घान दिन वास दिवया सगल्या एकामेका पासत आनी हे सगळे दीस बरे आमचे गेल्या पुरो म्हण. देवा आमच्या बापा, एका उंड्यांत आनी एकाल सेन तुवें आमकां वांटो दिलाय. जेजू सवें आमकां एक करून आमचें जिवीत संवसाराच्या सुरवणे खातीर सुफळ कर. होच जावं आमचो संतोश. हें आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सवय आसूं आणि तुमच्या आत्म्या सवय आसूं. आनी सोरपदवीदार देव तुमचेर आशिर्वाद घालूं. बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडुपकार. मागणे सामिंगेलीक. सामिंगेल महाबोडव्या लढाईच्या दिसात तूं आमकां राख. देंवचाराच्या कोटेपणांतली आनी फासांतली आमकां सांबाळ. देव ताका धमकी दिवो म्हूण आमी कालतीपणी मागता. आनी तूं सर्गीच्या तलवाराच्या कुराक देवाचे पदवेन सैतानाक आनी सगल्या खोटे आत्म्यांक हेमकोणान लोटून घाल. कित्याक ते आत्म्याचो नाश करून आख्या संवसाराक सडपडटात. आमेन. मिसाच्या शेवटाचे गायन गावया. ई 14 वडत्या देवाक पान 805. ई 14 पेज 85. जिव्या देवाक वाकांत सगळ्या कारजार दिन वासा. जिव्या देवाक वाकांत सगळ्या कारजार दिन वासा. वडत्या देवाक वाखाणुया. मोगाड बापाक दिन वासुया. पातकी भुरग्यांक सोडून काडली. जेजू सवे जिवी केली. जिव्या देवाक वाकांत
काळजार दिन वागता जिव्या देवाक वाकाडटा सगळ्या काळजार दिन वागता